आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे डबल ट्रॅकिंगाक लागून लँड एक्विजिशन चालू आसा. नाव वी आर चॅलेंजींग दॅट लँड एक्विजिशन अंडर द रेल्वे एक्ट. ते कितें करता, सगळ्याक सांगता बंदूक घेवन तुमी पयला आसतलें मिशीन गन घेवन सगळ्याक तांचे रेल्वे पुलीस भोंवता, सेयींग दॅट इट इज अंडर द रेल्वे एक्ट. टुडे वी आर सेयींग द रेल्वे एक्ट to apply for this is illegal because we have got a letter from the Ministry of Railways themselves dated 16 February 2018. ह्या लेटर कितें म्हणटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वे, दॅट मीन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, जे डबल ट्रॅकिंग करूंक सोदता तेच सांगता स्वता की लँड एक्विजिशन कॅनॉट बी अंडरटेकन अंडर द रेल्वे एक्ट. वाय? बिकॉज they are saying railway act तर लावपाक जाय जाल्यार whole project has to be declared as a special railway project. This has not been declared as a special railway project. आणि एक क्लॉज पळय आसा तातूंत कितें म्हणटा, तुमी म्हणटा रेल्वे एक्ट तर लावपाक जाय फॉर लँड एक्विजिशन, यू हॅव टू एक्वायर द होल थिंग इन वन शॉट. आतां हांगा कितें जालां, सगळे लँड ओनर्स आसा, थोडे 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 सगळे आसा. इट सेज यू कॅनॉट एक्वायर इन बिट्स ऑफ पार्सल्स ऑफ लँड. कित्याक दे आर सेयींग इतले लँड ओनर आसतले, थोडे मेळपाकूच ना, खंय आसा कितें आसा, सो इट वील गेट डिले. सो ते म्हणटा तुमचे ओन सरकारान पास केल्लो एक्विजिशन एक्ट ताज्या अंडर तुमी एक्वायर करा. आमच्या सरकारान कितें केलां, लोकांक वायट दिसतलें म्हूण, वोट करचे ना म्हूण दे हॅव टेकन अ पॉलिटिकल डिसिजन एंड सेड तुमी रेल्वे एक्ट लाया, नाल्यार लोक आमचेर बेजार जातले. आमकां ती लेटर मेवली वेर दीस गव्हर्मेंट हॅज रिटर्न recommending that it should be acquired under railway act. म्हणजे तुम्ही आमच्याच लोकांचो घात घेतला. You have backstabbed the people. Whereas the Ministry of Railway saying no, we cannot apply the railway. So they have been exposed. So we have come today from गोंयचो आवाज. We have given a letter to the deputy collector. आयज जे पर्सनल हियरिंग जावपाचें आसा, प्लीज स्टॉप, इट इज इलिगल. एब्सोल्युटली. कित्याक आमच्या पॉलिटिशियनाचो हें गेला, बरवांसो गेला, कांयच ना तांचेर ट्रस्ट, फक्त कोर्टूच उरला आतां. सो वी आर गोईंग विथ फॅक्ट्स एंड फिगर्स. Government of India has notified it. As per that, we have already done a publication on the local newspapers. It was in June 2020. And after that, based on whoever have filed valid objections, we have issued them the notices. As per that, we are conducting the hearing.